नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्तंत बंगालाच्या दौऱ्यार आसात. प्रधानमंत्र्यांनी अस्तंत बंगालांतल्या अलिपुरद्वार हांगा सुमार 1010 कोटी रुपयांच्या सिटी गॅस वितरण प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयलो. आयज प्रधानमंत्र्यांनी अलिपुरद्वार हांगा एका जनसभेक संबोधीत लेगीत केले. विकसित भारताच्या ध्येया खातीर बंगालाची उदरगत म्हत्वाची अशें प्रधानमंत्र्यांनी हे वेळार सांगले. भारत नव्या सामर्थ्या सयत मुखार सरता अशें प्रधानमंत्री उलयले. 66 जिलों में सिटी गैस की सुविधा थी. आज 550 से ज्यादा जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहुंच चुका है. ये नेटवर्क अब हमारे गांवों और छोटे शहरों तक पहुंच रहा है. लाखों घरों को पाइप से गैस मिल रही है. सीएनजी की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बदलाव आया है. इससे प्रदूषण कम हो रहा है. यानी देशवासियों की सेहत भी बेहतर हो रही है और जेब पर भी बोझ कम पड़ रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सिक्कीमच्या 50व्या वर्सुकी दिसा निमतान राज्याच्या उदरगतीची, जैवविविधतायेची आणि सेंद्रीय शेतीतल्या योगदानाची तोखणाय केली. दुर्दैवान वायट हवामानाक लागून आपूण कार्यावळीक प्रत्यक्ष आस्पावीत जावंक शकलो ना हे खातीर तांणी सिक्कीमांतल्या लोकांची दिलगिरी उक्तायली. पूण आपूण बेगीनूच सिक्कीमाक भेट दितलो अशें तांणी सांगलें. सिक्कीमा वांगडाच ईशान्य भारताच्या उदरगतीची तुस्त करतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारताच्या खेळा महासत्ता जावपाच्या सपनाक सिक्कीमांतल्या तरणाट्यांचें मोलादीक योगदान आसा अशें म्हळें. पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है. हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है. उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पहुंचकर उनका जीना हराम कर दिया. हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है. साथियों, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी पीओके म्हळ्यार पाक व्याप्त काश्मीरा संदर्भात व्हड वक्तव्य करतना हो भाग बेगीनूच भारताचो अविभाज्य भाग जातलो अशें म्हळें. भारतीय उद्योग महासंघाच्या कार्यावळीत उलयतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी हे मुखार पाकिस्ताना वांगडा फक्त दहशतवाद आनी पाक व्याप्त काश्मीर ह्या दोनूच गजालींचेर चर्चा जावंक शकता अशें स्पश्ट केलें. आपल्या उलोवपांत तांणी आतंकवादा आड तडजोड ना, राष्ट्रीय सुरक्षे खातीर मेक इन इंडिया येवजणेची कार्यवाही तशेंच ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेक स्वदेशी तंत्रगिन्यानाचो वापर ह्या सारक्या मुद्द्यांचेर भर दिलो. दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है. हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रिकैलिब्रेट किया है. अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी. भारताच्या आतंकवाद विरोधी भूमिकेक आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेल्यान व्हडा प्रमाणात तेंको मेळटा. संवसारीक मळाचेर भारताची दहशतवाद विरोधी भूमिका पटोवन दिवपा खातीर 7 शिष्टमंडळां विदेश भोंवडेर गेल्यात. खासदार शशी थरूर आनी संजय कुमार झा हांच्या फुडारपणा खाला शिष्टमंडळान पनामा आनी इंडोनेशिया देशांची भोंवडी केली. पनामात शशी थरूर आनी राष्ट्रपती जोस राऊल मुलिनो हांची भेट घेवन
तांचे कडेन पाकिस्तान प्रायोजीत आतंकवादाचे कांय पुरावे सादर केले। ऑपरेशन सिंदुराची लेगीत ताणें राष्ट्रपती मुलिनो हांकां म्हायती दिली। मजगतीं संजय झा हांच्या फुडारपणाखाला इंडोनेशियांत गेल्ल्या शिष्टमंडळान विदेश उपमंत्री हरीफ हवास ओग्रोसेनो हांचे वांगडा पहलगाम हल्ल्या विशीं चर्चा केली। अण्वस्त्र हल्ल्यांच्या पाकिस्तानाच्या धमकावणेचेर उभय फुडाऱ्यांनी चर्चा केली। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज साहित्य अकादमीच्या सहकार्यान नवी दिल्लीत राष्ट्रपती भवन सांस्कृतिक केंद्रात सुरू जावपी 2 दिसांच्या साहित्य संमेलनाचे औपचारीक उक्तावण करतल्यो। केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत आणि देशभरातले नामनेचे साहित्यीक ह्या कार्यावळीत वांटे घेतले। ह्या साहित्य संमेलनात स्त्रीवादी साहित्य, बदलत्या काळाप्रमाण जावपी साहित्यातले बदल, कवी संमेलन ह्या सारख्या सत्रांचो आस्पाव आसतलो। समारोप सुवाळो देवी अहिल्याबाई होळकर हांच्या गौरव गितांनी जातलो। परवरेंतल्या नियोजीत टाउन स्क्वेअर प्रकल्पा खातीर 120.97 कोटी रुपया सरकारान मंजूर केल्यात। ही खोशयेची गजाल अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळें। गोंयच्या पर्यटन उद्देगाक ह्या प्रकल्पाक लागून उर्बा मेळटली असो हावेस तांणी उक्तायलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री आणि मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या खासा योगदानाक लागून हावसिंग बोर्ड वाठारांतली 11,000 चौखण मीटर सुवात सरकारान दिल्या। ह्या प्रकल्पाक लागून थळाव्या लोकांक वेगवेगळ्यो कार्यावळी घेवपाक संद मेळटली अशें रोहन खंवटे हांणी सांगलें। हांव ह्या हातूंतल्यान आमचे नरेंद्र मोदीजी थँक्यू म्हणटा, प्रायम मिनिस्टर थँक्यू म्हणटा आसतना आय वूड टेक दीस ऑपॉर्च्युनिटी थँक आवर युनियन टुरिझम मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत जी आणि व्हेरी इम्पॉर्टंटली आमचो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हू हॅज स्टूड वायल गेटिंग दीस पर्टिक्युलर टाउन स्क्वेअर डन। आता टाउन स्क्वेअर जेन्ना आमी परवरी म्हणटा इट कॅटर्स टू द होल ऑफ गोवा and you have domestic international tourists who normally would come and be a part of this type of spaces in addition to the local public. So आज जेन्ना आमी परवरी हो नवो टाउन स्क्वेअर under this particular area परवरी येतलो, the whole place is about 11,000 square meters approximately आणि total project cost will be about 120.97 crores which includes about 18% of GST. Government of India चे फंडिंग में 90.74 crores and state government share will be roughly about 35.32 crores. हातून एक म्हणल्यार फुल इयर राउंड पब्लिक प्रोग्रामिंग आमी त्या जाग्याचे तरेतरेचे प्रोग्राम करीत आसतले आणि एक लोकल आर्टिसन्साक, परफॉर्मन्साक एक जागो दिवचो, कम्युनिटी गॅदरिंग्सांक जागो दिवचो आणि टुरिस्टांक अट्रॅक्ट करचो ही संकल्पना विचार आशिल्ली। हातूंतल्यान लोकल एम्प्लॉयमेंटूय तयार जातले, नवे नवे लोकांक प्लॅटफॉर्म्स मेळटले क्रिएटिविटी आपल्याक दाखोवपाक आणि आमची इकॉनॉमी विच वी से इज लिंक टू द हेरिटेज जाल्यार हेरिटेज लिंक इकॉनॉमिक ग्रोथ हो दिश्टी पडटलो। आज हो नवो प्रोजेक्ट व्हरता आसतना आमकां खूब आनंद जाता कित्याक दिस इज अ प्रोजेक्ट नॉट ओनली फॉर द कॉन्स्टिट्युएन्सी बट फॉर द स्टेट ऑफ गोवा। भारतीय नौदळाच्या तारिणी ह्या नौका परिक्रमेचो यशस्वी समारोप सुवाळो आयज मुरगांव बंदराचेर जातलो। ते खातीर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग खासा हाजीर रावतले। नौदळाच्या तारिणी ह्या शिडाच्या नौकेन 8 महिन्यांची जागतिक परिक्रमा पुराय केल्या उपरांत नौकेक येवपार दिवपा खातीर मंत्री राजनाथ सिंग हाजीर रावतले। नाविक सागर परिक्रमा 2 मोहिमेखाला ही नौका यात्रा संवसारांतल्या 4 खंडात वचून गोंयांत पावल्या। नौदळाच्यो लेफ्टनंट कमांडर रुपा ए आणि लेफ्टनंट कमांडर दिलना के हांणी डबल हँडेड बोर्ड म्हळ्यार फक्त दोगांनीच ही पुराय सागरी मोहीम पार केल्या। राष्ट्रीय नुस्तेमारी डिजिटल प्लॅटफॉर्माचे उक्तावण जाले। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी सह येवजणे अंतर्गत हे प्लॅटफॉर्म सुरू केला। नुस्तेकार, मत्स्यपालन शेतकार आणि हेर नुस्तेमारी भागधारकांची नोंदणी ह्या राष्ट्रीय नुस्तेमारी डिजिटल प्लॅटफॉर्मा वरवीं जातली। नुस्तेमारी विम्या खातीर प्रोत्साहन दिवप, संस्थात्मक पतपुरवण सुविधा उपलब्ध करप, अनुदान दिवप आणि नुस्तें आणि नुस्तेमारी उत्पादनांची सुरक्षितताय आणि दर्जो वाडोवप ह्या हेतान हो प्लॅटफॉर्म सुरू केला। हे अंतर्गत गोंयांतल्या कांय नुस्तेमारांनी येवजणेचो लाव घेतला। पळोवया तांच्यो प्रतिक्रिया। हांव एक बोटकार आनी हे बोटकार म्हळ्यार म्हाका जायते भाशेन स्कीम मेळ्ळे। पयलीं सद्या हे KCC प्लस आमचे गाडयो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धी हे हितून योजनाकूय म्हाका गाडी हाडून म्हाका जायती सबसिडी घेवन हांव नुस्तें सप्लाय करता बाजारांत लोकल मार्केटान। तशें आमची KCC आमकां 1,60,000 ही स्कीम आमकां चडशी उण लागता ती
एक एक ट्रिपी हाडले आमकां 2 लाख ते 3 लाखाचे डिझॉल्व जाता म्हळ्यार ती सबसिडी जायते लोन ते उणें जाता ती मातशें वाडोवची आनी हांव एका प्रधानमंत्री स्किमी एका आनी जायते स्किमी लागून हांव गव्हर्मेंटाक थँक्यू म्हणून सांगता. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.